वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी 21 बायक दिवपाच्या कार्यक्रमात आमच्या मदीं आमचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर, सेक्रेटरी गिल, डायरेक्टर मिस्किता, वेटरनरी डिपार्टमेंटाचो स्टाफ. मुळात हे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता. हांवें अंत्योदय तत्वाचेर सांगता आसतना वेटरनरी डिपार्टमेंटात सुद्दां वेटरनरी सर्विसीस ह्यो शेवटच्या जनावरां पर्यंत पावच्यो, शेवटच्या फार्मरां पर्यंत पावच्यो, होच आमचो उद्देश आसा. आनी शेवटचो फार्मर जो सत्तरी गांवांतलो आसतलो, पेडणे गांवांतलो आसतलो, काणकोण गांवांतलो आसतलो, हाज्या पर्यंत आमचे वेटरनरी एसिस्टंट आनी वेटरनरी डॉक्टर्स पावचे म्हणून आतांच आमी 21 गाडयो दिवपाचो हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला. 21 चाबयो दिता आसतना 21 वेगवेगळ्या वेटरनरी डिस्पेन्सरी आनी वेटरनरी हॉस्पिटल्स जे आमचे आसा तांच्या खातीर आमी दिता. सगळे आमचे वेटरनरी एसिस्टंट आनी वेटरनरी डॉक्टर्स एनी टायम आमी 24/7 जे आमचे पशुपालन स्कीम आसा, कामधेनू स्कीम आसा, ह्या कामधेनू स्किमी खातीर इधर तुजें एआय ट्रिटमेंट किंवा बाकीचे तेंचे जाल्ले बाकीची जाल्ली प्रॉब्लेम्स हे ट्रीट करपा खातीर ह्या बायकां ह्या गाडयांचो उपयोग तांकां जावचो. ते आपलो किट घेवन लोकांच्या घरा पर्यंत गोठ्या पर्यंत पावतले आनी तांकां ट्रिटमेंट दितले. ह्या उद्देशान ह्याच्यो गाडयो दिता. हांव परत एकदां ह्या म्हणजे डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टराचे खूब खूब अभिनंदन करता. अंत्योदय तत्वाचेर सातत्यान पावता आसतना आनी एकदां फार्मरां खातीर आमी ह्या अंत्योदय तत्वाचेर ह्यो गाडयो हाडिल्ली स्कीम आसा, ही येवजण आसा. हाज्या निमित्तान आमची गोंयांतली वेटरनरी सर्विसीस खूब मोठ्या प्रमाणात सुदारतली. खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक आमी बऱ्यो सर्विसीस ज्यो आसा ह्यो एनिमल्सां खातीर दिवपाक शकतले, जेणे करून मिल्क प्रोडक्शन डे बाय डे वाडपाक जाय आनी गायींचे हेल्थ बरें उरपाक जाय. हाजेर सरकार खूब सातत्यान काम करीत आसा. ताज्या खातीर आमकां हाजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. हांव अभिनंदन करता आनी हाजो खूब बरो उपयोग सगळ्या आमच्या स्टाफांनी करचो इतकें तेंच्या लागीं मागता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.